उच्च रक्तदाब म्हळ्यारूच हायपरटेन्शन हे स्ट्रोकाचे महत्वाचे कारण आशिल्ल्याचे गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या न्यूरोलॉजी विभागाची मुखेली दोतोर टेरेसा फेरेरा हांणी सांगले। जीएमसी दर दिसा स्ट्रोकाची कितलीशीच प्रकरणां दाखल जातात। रक्तदाब नेमान तपासून नियंत्रणात दवरपाची गरज तिणें उक्तायली। सुमार 70% लोक रक्तदाबाकडेन संबंधित असतात। उच्च रक्तदाबाक लागून मंद चलप, गजाली विसरप आनी हेर गंभीर समस्या निर्माण जावपाक शकता। देखून 20 वर्सां उपरांत दर एकल्यान नेमान आपलो रक्तदाब तपासप अशें दोतोरांचें म्हणणें।